गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्या लोककला सादर जातात। तेतूंतलोच एक फामाद म्हटल्यार गोंयचो जागर। ह्या जागराचेय तरातराचे प्रकार। आयतारा गोंय सांताक्रूज कांकराचो जागोर बरोच रंगलो। जागराचे मूळ लोकनाट्यात पळोवपाक मेळटा, जातून संवाद, नाट्य आनी गितां असतात। तातूंतल्यानच जागोर हो प्रकार निर्माण जाला। जागोर रातभर चलता, तो बद्द दुसरे दिसा फांतोडेर सोंपता। जागरांत वेगवेगळी सवंगां लेगीत पळोवपाक मेळटात। फाटलीं 2 वर्सां कोरोना महामारी खातीर गोंयचे सगळे सण परबो जावंक पावल्यो नात। आयतारा श्री सातेरी रवळनाथ देवळांत गांवच्या 10 जाणांचो जागोर बरोच रंगलो। फाटलीं 41 वर्सां सावन कांकरा गांवांत जागराचे जायज पळोवपाक मेळटा। पळोवया कांकराचो जागोर। जागराच्या बद्दल तुमकां सांगतलें जाल्यार हो जागोर आमी देवळांत करतात। ह्या देवाचें नांव आसा श्री सातेरी रवळनाथ प्रसन्न। हो जागोर आमी मेच्या पयल्या आयतारा करतात। समज हो आयतार 2 तारखेक बी येयलो जाल्यार तो जागोर करिना, तो दुसऱ्या आयताराक व्हरतात, कारण आमकां तसो तो 3 तारखे पयलीं जागोर करपाक मेळना। हो जागोर आमी गेली 41 वर्सां जालीं करता, पूण हीं 2 वर्सां आमकां कोविडा खातीर भगावड म्हणटा ती करची पडली। पूण सांगपाचें म्हणल्यार हो जागोर आमचो गेली 40 वर्सां बंद आसलो, तो आमी सुरवात केलो 1982 वर्सां सावन आमी हो चालू दवरला। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।